सीतारामन हांचेय बी गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव खूब खूब अभिनंदन करता. सगळ्या बिझनेसमॅन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, शॉप ओनर्स ह्या सगळ्या जाणांक माझी विनंती आसा की तांच्यांनी आयच्यान खूब मोठ्या प्रमाणात जो फायदो म्हणजे जीएसटीचो फायदो जो आसा तो सामान्य लोकांक तेंच्यांनी पास ऑन करचो, जेणे करून आमी म्हणटा 4 स्टेप आशिल्ले एडिजान 2 स्टेप जाले 5 आनी 18 ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आनी ईज ऑफ लिव्हिंग ह्यो दोनूय गजाली ह्या नेक्स्ट जीएसटी रिफॉर्मान आमकां पळोवपाक मेळटा. डेफिनेटली हॅपिनेस इंडेक्स गोंयकारांचो हो वाडलेलो आमकां दिसतलो आनी ताका लागून हांव नवरात्रीचे गिफ्ट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी समेस्त भारतवासियांक दिला. आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर हांव परत तांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी नवरात्री मोठ्या उत्साहात प्रारंभ जातलो सगळ्या लोकांनी. सर जीएसटीचो गोंयाक कितलो फायदो जातलो कित्याक 50-50 आसा पयली 9% गोंयाक फायदो जातलो म्हणल्या पेक्षा गोंयकाराक फायदो जातलो हो चड म्हत्वाचो आसता. सामान्य गोंयकाराक हेजो बेनिफीट चड मेळटलो. सरकाराक कितें बेनिफीट जातलो पळय ताजो विचार आमी मागीर करता. पयलीं आमकां सरकारांतल्या मेजर डिफरन्स आसतलो. सेम ते पीपीपी बेसिसाचेर कित्याक सरकाराक एक म्हणजे दोन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट गव्हर्मेंटात एकदां करच्या पेक्षा आमच्या अशा पद्दतीचे हे सगळे प्रोजेक्ट रिवायव करपा खातीर पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली ह्या सगळ्या प्रोजेक्ट पुराय कॉस्ट जी आसा सरकाराचेच प्रोजेक्ट जर करपाची कॉस्ट जर पळयत जाल्यार 2 ते 2.5 हजाराचेर वचूं शकता. आनी पुराय जर फास्ट ट्रॅक जावन अशा पद्दतीन प्रायवेट इन्व्हेस्टमेंट जर येता आनी ते फास्ट मोडाचेर जर जाता आसत जाल्यार पीपीपी बेसिसचेर प्रिफरन्स करता. हे प्रोजेक्ट फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर कंप्लीट करपा खातीर इकॉनॉमीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात बूस्ट मेळटलो, खूब मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंटूय जनरेशन जातलें आनी एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग्स आनी सर्कीट हावस एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग बांदल्या उपरांत आमी आतां कितलेशेच कडेन आमी रेंटल प्रिमायसिसान आसा सो दॅट आमकां नवीन बरे प्रशस्त अश्यो बिल्डिंग्स मेळटली. सर्कीट हावस गव्हर्मेंटाचे तशें पळोवंक वचत जाल्यार डेलिमिटेड कंडिशनान आसा. ताका आमी कितलेशेच फावटी आमकां सगळ्या जाणांक हॉटेल्स बूक करची पडटा. जेन्ना जेन्ना गव्हर्मेंटाचो गेस्ट येता तेन्ना तांची बरे सर्कीट हावस बांदले तेंच्या लोकां खातीर बरें रावपा खातीर जातलें. फास्ट ट्रॅक करपा खातीरूय पीपीपी आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची कंपनी एनबीसीसी इज एन पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पीएसयू नवरत्ना पैकी एक नवरत्न पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे. सीएम काम केन्ना चालू जातलें हेजे 2 वर्सां भितर कंप्लीट म्हणटा चालू हाजो फुडल्या 15 ते 20 दिसांच्या भितर कारण तेंच्यांनी ऑलमोस्ट बेजीक वर्क हाजो कंप्लीट केला. टेंडरींग प्रोसेस विदीन डे सुरू केल्लो आसा. फुडल्या 15 दिसांच्या भितर फावंडेशन स्टोन काही प्रोजेक्टाचेर लागतले. सर प्रशासन सामान्य युनिटी मॉलाक लोकांनी विरोध केला काल. प्रशासन स्तंभ युनिटी मॉल हो गव्हर्मेंटाच्या जागेक बांदता. ही गव्हर्मेंटाची लँड आसा. त्या खातीर म्हाजी सगळ्या जाणांक विरोध करता तांकां म्हाजें सांगणें आसा की तेंच्यांनी पयलीं प्रोजेक्ट पळोवचो. थंय जेन्ना प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल येतलो थंयसर जे मोर देन थावजंड्स एम्प्लॉयमेंट जे जनरेट जातले पयलीं त्या थंयच्याच लोकल लोकांक मेळटले. थंयसर जे बिजनेसीस सुरू जातले तेजो बेनिफीट फाल्यां सकाळीं म्हणजे कोण तरी टॅक्सी आसतली कोणाक तरी डायरेक्टली शॉप्स आसतले बाकीचें कितें त्या सगळ्याक थंयसल्या लोकांक मेळटले. त्याची विरोध करपाची मनोवृत्ती ही लोकांनी सायडीक दवरून ह्या प्रोजेक्टाक सहकार्य बायोडायवर्सिटी नासतले म्हणून प्रत्येक प्रोजेक्ट हो आमी 100% एप्रूव आनी पळोवन घेतला. बायोडायवर्सिटी आनी हेजो सगळ्यात बायोडायवर्सिटीचो विचार लोकां पेक्षा म्हाजे सरकार चड करता. म्हणून जर बायोडायवर्सिटीचो एटलास पयले फावटी म्हाज्या सरकारान गोंयच्या बायोडायवर्सिटीचो एटलास पब्लीश केला. तुमकां जाय जाल्यार बूक तुमी पळोवंक शकता. ज्या ज्या जाग्यार बायोडायवर्सिटी प्रिजर्व करपाक जाय त्यो बायोडायवर्सिटी सायट म्हणून आमी डिक्लेअर केले. ती बायोडायवर्सिटीची चिंता म्हजें सरकार खूब मोठ्या प्रमाणात करता. सर मडगांव बस स्टँडाची तो प्रोजेक्ट आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या वतीन येता. सर रामा काणकोण मिसिंग आहा म्हणून न्यूज भायर सरल्या. टायगर रिझर्वाची फायल एकूच आमच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान स्कॉच अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा. त्या सगळ्या डिपार्टमेंटांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक तुमच्या समोर हांव फोटोय घेवपा खातीर आपयता. सगळ्यात पयलीं गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन
त्यासाठी स्टेट वेगवेगळे इनिशिएटिव्ह रिस्क मॅनेजमेंटान घेतला म्हणून ताका मेळ्ळा. दुसरें डिपार्टमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स खेलो गोवा सेंटर सुरू केल्या बद्दल मेळ्ळा. तिसरें डिपार्टमेंट ऑफ द वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट इन्वॉल्विंग द चायल्डहूड न्यूट्रिशन थ्रू अंगणवाडीज हो तिसरो अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा. चवथो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन कोडिंग आनी रोबोटीक एड्युकेशन इन स्कूल हाज्या खातीर आमकां मेळ्ळा. चवथो गोवा पुलीस डिपार्टमेंट स्पॉट द स्कॅम एंड रेडिकल कंटेंट एनालायझर्स हाज्या खातीर आमकां मेळ्ळा. आनी पांचवें डिपार्टमेंट ऑफ द लिगल मेथोडॉलॉजी पॅकर्स रजिस्ट्रेशन्स कम FSSAI लायसन्स कॅम्प फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप ही नवीन इनिशिएटिव्ह सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर आमच्या लिगल मेथोडॉलॉजी डिपार्टमेंट घेतले म्हणून तांकां मेळ्ळा. पयलीं लिगल मेथोडॉलॉजी डिपार्टमेंटाक आपयता तांच्यांनी हांगा सांगितलें. तेवढेच नाही तू येऊ तेवढेच जाऊ. Yes, congratulations. Director of Technical Education. For the coding and robotic education in schools. Gold medal. आणि कोण बाकीचे आसा आणि तेवटेन दोगा तेवटेन जाता. चलो congratulations to all. Sports. Ajay secretary. You also tell. Gold. Who you okay? मास्टरमाइंड अरेस्ट जावना. ताची डिटेल इन्क्वायरी सुरू आसा. जितक्या जाणांक अरेस्ट करपाक जाय म्हाका दिसता आमच्या पुलिसान मॅक्झिमम ह्या केसीत अरेस्ट केल्या. त्याची निश्चितच म्हाका खात्री आसा की अशा हांव परत रिपीट करता अशा पद्दतीची गुंडगिरी ही गोंयांत खपोवन घेवचे ना. म्हणून अजूनय सपोज म्हणजे म्हाका दिसता पुलीस हेचेर डिटेलान आनी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करता. स्ट्रिक्टली आनी कडक जितकी शिक्षा जावपाक जाय पळय तितकी जातली हाची म्हाका खात्री आसा. सर हिंदी आणि कितें आसा सकता ते केसी आतां हांवें सांगलां की इन्वेस्टिगेशन पुलीस करता. पुलिसांक खबर आसा. सबसे पहले मैं मेरे वेरियस डिपार्टमेंट के लिए स्कॉच अवार्ड मिले उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. इसमें गोवा वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन वन, सेकेंड वन इज द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स दूसरा, तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड, फोर्थ वन डायरेक्टर ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन फॉर द कोडिंग एंड रोबोटिक एजुकेशन इन स्कूल, फिफ्थ वन इज गोवा पुलिस डिपार्टमेंट स्पॉट द स्कैम एंड रेडिकल कंटेंट एनालाइजर, and sixth one department of the legal methodology packers and registration come FSSAI license camp for the self help groups इनके लिए मिला. गवर्नमेंट के गोवा गवर्नमेंट की तरफ से MOU साइन बिटवीन द नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन. 7 प्रोजेक्ट हम PPP बेसिस पे ले रहे हैं. रीडेवलपमेंट ऑफ द जुलता हाउस, रीडेवलपमेंट ऑफ द सर्किट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रशासन स्तंभ, रीडेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट क्वार्टर्स, रीडेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट गैरेज एंड रीडेवलपमेंट ऑफ द KTC बस स्टैंड एंड द वास्को. इस तरह से मोर देन अप्रॉक्सीमेटली इस प्रोजेक्ट से 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे. आज हमने अलॉटमेंट ऑफ द अनयूज्ड वैकेंट स्कूल बिल्डिंग इन द गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल एट गांवकराड़ा नारगढ़ टू द मदर ग्लोबल फाउंडेशन फॉर रनिंग द ऑर्फनेज टू द चिल्ड्रन एंड डेस्टिट्यूट यंगस्टर्स. इनके लिए ये जगह हमने दे दी है. ओके, नेक्स्ट इज एन इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत scrapping of all the government vehicles and older than the 15 years through the registration of the vehicle scrapping facilities establishment in the state of Goa, availing the incentives part 6A of the SACI scheme of 2025 Government of India scheme
इसके अंतर्गत इनको ये आज हमने डिसीजन आज के कैबिनेट में लिया। मेरे साथ में मेरे कैबिनेट कलीग पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मिस्टर दिगंबर कामत भी है। मुझे लगता है कि टू फास्ट ट्रैक द वेरियस प्रोजेक्ट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे PSU द MBCCs को हमने ऑन बोर्ड लिया, उनके जो डिफरेंट प्रोजेक्ट अब कर रहे हैं। सर 2.0 GST का आज से स्टार्ट हुआ है, क्या गोवा लोगों को देश को क्या फिर एक बार नवरात्रि उत्सव के मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और नेक्स्ट GST रेजिम 2.0 जो आज से इम्प्लीमेंट हुआ तो गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनका और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम GST काउंसिल चेयरपर्सन इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। 4 स्लैब से 2 स्लैब करके 5% एंड 18% जो सामान्य आम आदमी को राहत मिली, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। ढेर सारे यानी घी से लेके घी और बटर से लेके हम बोलते हैं कि व्हीकल तक, ऑटोमोबाइल व्हीकल तक इनमें रिलीफ जो बड़ी मात्रा से मिली है 28% से 18% तक और 18% से 0% तक, ये भी रिफॉर्म्स हमने देखा है। इसीलिए ये राहत जो हम आम आदमी बोलते हैं उसके लिए भी, द मिडिल क्लास लोगों के भी और हायर क्लास लोगों के लिए भी, इसके लिए उनका गोवा के लोगों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम इसका अवेयरनेस करने के लिए we'll go to the market, we'll tell the people or even though for the shop owners कि ये GST लोगों को उन्होंने पास करे। आज मेरा फंक्शन पेंजिम 18 जून रोड पे शाम को 6 बजे मैं और पेंजिम लोकल MLA कम मिनिस्टर मिस्टर रोहित बंसल हम आज उसके लिए एक छोटा सा अवेयरनेस रैली पेंजिम के मार्केट में निकालने वाले। हमारे पूरे कैबिनेट कलीग्स और बाकी MLAs भी इसी तरह के रैलियाँ पूरे गोवा के सभी मार्केट प्लेसेस पे निकालने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यानी मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, शॉप ओनर्स, इन सभी लोगों ने GST की जो सब राहत मिली है वो लोगों तक पास ऑन करना बहुत जरूरी है। फिर एक बार मैं माननीय मोदी जी का अभिनंदन। सर होम डिपार्टमेंट कितना सीरियसली देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर गोवा का? मैंने बताया है कि क्राइम डिटेक्शन में 100% हमारा रेट सबसे आगे रहा है, मोर देन इट इज 92% मोर देन दैट। इसीलिए जो क्राइम अभी तक हुआ है इसके बारे में सबके लिए बिहाइंड द बात डालना होम डिपार्टमेंट का और पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। इसीलिए जो इंसिडेंट हुआ था इस इंसिडेंट्स में मुझे लगता है कि मोर देन 7 to 8 पीपल आर बिहाइंड द बात। प्रिवेंटिव अरेस्ट के अंतर्गत और 10-12 लोगों को और ज़्यादा अरेस्ट किए। पहली बार इस तरह के केस में 23 लोगों को अरेस्ट करने वाले सबसे इन दिनों वाली दिस इज एन मेजर केस। इस तरह का आई विल नॉट टॉलरेट, मेरा होम डिपार्टमेंट कभी भी टॉलरेट इस तरह के केसेस में नहीं करेंगे। विल गो टू द रूट ऑफ द कॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। थैंक यू सर। और गोविंद गावड़े और रमेश तवड़कर के बीच कुछ अनुमान चालू है?